आयज आमी पंचायतीन येयल्ली, पंचायत बंद दवरला, ओपनूच करपाक दिवचे ना. जे मेरेन म्हाका हांगा मेळचें ना क्लॅरिफिकेशन ते मेरेन. हांगासर इन्कम सर्टिफिकेट हांवें म्हज्या आईची एप्लाय केलेली गृह आदारा खातीर. आतां 15 एप्रिलाक हांवें हांगासर इन्कम सर्टिफिकेट भितर सबमीट केल्ली. तेंच्यांनी म्हाका सांगलें 8 दिसांनी यो म्हणून. हांव 8 दिसांनी येवन गेलें. तेंच्यांनी सांगलें सायनींग सरपंचाच्या फुड्यान आसा म्हणून. दुसरे दिसा म्हाका टायम मेळोंक ना म्हणून म्हाजो पापा येयलो हांगा पंचायतीन इन्कम सर्टिफिकेटी व्हरपाक. तिणी सांगलें सरपंचा कडेन आसा, राव सरपंच येतलो. पापा म्हाजो कितलो 2 वरां हांगा बसोन गेलो. दुसरे दिसा परत तिसरे दिसा येयलो. तिसरे दिसाय सेम 2 वरां बसोन गेलो. ना तेका सरपंच मेळना ना इन्कम सर्टिफिकेट मेळना. अशें करून तेणें 4 दीस हांगासर 2-2, 3-3 वरां बसोन गेलो तो. तेज्या उपरांत म्हाजो घोव येयलो. घोव येवन हांगा एक दीस आख्खो फूल दीस पंचायतीन बसोन रावलो. एवरी टायम ही कोण जी स्टाफ आहा ती म्हणटा आमी इन्कम तुमची काडून दवरला, रेडी आसा, सरपंचा कडेन आहा, सरपंचान तुमकां उलोवपाक आपयला. कित्याक उलोवपाक आपयला? कितें उलोवपाक जाय तुका? तूं मायग्रंट्सांक ते इंदिरा नगराच्या लोकांक उलोवपाक आपयना मरे. तेंकां 2 दिसांनी सर्टिफिकेट दिता मरे तूं. आनी आमकांच उलोवपाक जाय तुका? जे तुजे वोटर्स आसा पळय तिंकाच तुका उलोवपाक जाय? आता काल सुद्दां हांव हांगासर मागीर हांवें हें एक्शन करना म्हणून हांवें बिडिओन कंप्लेन घातली. बिडिओन कंप्लेन घातली, डायरेक्टर ऑफ पंचायत कंप्लेन घातली. तरी तेंच्यांनी म्हाका आजुनी इशू करूंक ना. तरी हांव काल हांगासर येवन गेलें, सेक्रेटरी कडेन उलोवन गेलें, तिंकाडे सगळ्यां कडेन स्टाफां कडेन विचारलें. तरी ती म्हाका सांगता की तुजी इन्कम सर्टिफिकेट आमी केन्ना काडून दवरलेली, सरपंचा कडेन भितर आहा सायनींग. सरपंचान कित्याक दवरला आमकां खबर ना म्हणटा ती. सेक्रेटरी कडेन विचारलें कितल्या दिसांनी इशू करूंक जाय रे इन्कम सर्टिफिकेट. सेक्रेटरी सांगता 7 दिसांनी इशू करपाक जाय म्हणून. जाल्यार आतां 15 तारीख हांवें भितर दिल्ली जाल्यार आयज तारीख पळय आनी कितले दीस जाले ते पळया तुमीच. पळया हो जो आमचो सरपंच आहा संदेश शिरोडकर न्हू, हो न्हू एक सारको तेका वर ना. तेका पयशे जाय, पयशे दिले न्हू आत्तां जाल्यार तो आत्ताच इन्कम सर्टिफिकेट दितलो आसलो आमकां. आनी हे जे 1,500 पळय बायलांक येता ते तेका खावंक जाय आसतले म्हणून त्या खातीर तो इन्कम सर्टिफिकेट आडोवन दवरला. आनी सगळ्या लोकांक जे आमचे गांवचे लोक आहा पळय सगळ्या लोकांक तेणें स्वतायला. 15 दिसांनी, 30 दिसांनी, 20 दिसांनी तेंकां इन्कम सर्टिफिकेट दिता. लोक हांगा बेकार आहा म्हणून येता डेली. पंचायत कित्याक जाय? पंचायत कित्याक दवरता? आमची कामां फास्ट जावपाक जाय म्हणून पंचायत दवरता न्हू. नाल्यार कित्याक जाय ही पंचायत? कित्याक जाय हें? आनी तुमच्याच सरकारान केला मरे, बीजेपीच्याच सरकारान केला मरे गृह आधार बायलांक. आनी होच आतां बीजेपीचोच मनीस आसून, बीजेपीचीच पंचायत आसून इतले त्रास करता इन्कम सर्टिफिकेट दिवपाक. ती पळय आई आसा ती म्हणटा आपूण सद्दां येता हांगासर खंय, तिकाय अजुनी दिल्ली ना. कितें चल्लां हांगा? कितें चल्लां? लोकांक सगळ्यांक लायटली घेता. आतां युनिटी मॉलाचे 24 वरां भितर सायनी मारून दिल्यो मरे तेणें. आनी ह्यो तेका 2 मिनटां 2 सेकंडां 2 दीस ना सायन मारपाक चड टायम लागना. जे मेरेन तो हांगा येयना तो मेरेन म्हाका तेचें क्लॅरिफिकेशन मेळना कित्याक ताणें पेंडींग दवरला. आनी तेवूय सांगता काल हांव सेक्रेटरीच्या फुड्यान येयलें, तिंचो स्टाफ सांगता तितून डिस्क्रिपन्सी येयल्ली खंय हितून इन्कम सर्टिफिकेटीन. कसली डिस्क्रिपन्सी येयलेली इन्कम सर्टिफिकेट? आतां इतले दीस हांगासर आमी बसोन वयता तेन्ना एकूय दीस तेंचें तोंड उगडना जाल्यार डिस्क्रिपन्सी येयल्ली म्हणून सांगपाक. काल कळ्ळें तेंकां डिस्क्रिपन्सी येयल्ली. इतले दीस न्हिदलेली दिसता ती. 30 म्हयनो जावपाक येयलो न्हिदलेली. आतां कळ्ळें तेंकां डिस्क्रिपन्सी येयला म्हणून इन्कम सर्टिफिकेट. पापा सांग रे कितले फावटी येवन गेलो तूं आनी कितें सांगताली ती तुका स्टाफ? सांग. ती सांगताले की हांव म्हाका सरपंच पयले दिसा गावलो. सरपंच म्हाका म्हणलो म्हाका कितें गेला हांव म्हणलें इन्कम सर्टिफिकेट गेलो. इन्कम इन्कम सर्टिफिकेट काडलेली आसा. तो थिंगा गेलो ऑफिस भितर ऑफिसान भरलो. मागीर एकट्या भुरग्याक गेलो ते साठी ऑफिसान भरलो. हांव पावणार रावलो सारको. पावणार राव बेजार जालो. आहा तो 15 मिनटां म्हणून ऑर सुमार गेली. हांव ड्युटी वयलो येयलो कामा वयलो कामार सांगून. मागीर हांव काडलां गेलो. म्हाज्या फाटीन तो तिंगा मेसेज दवरता की म्हाका तुका तेका उलोवंक जाय. पण हांव पयलीं तुका उलयलां न्हू तेन्नाच तूं म्हाका उलय मरे. तेन्ना तुका उलोवपाक टायम ना. दुसऱ्या ऑफिसान भितर बसपाक टायम आसा. भायर तूं म्हाका उलयला. कितलो टायम रावपाचो? वर 1.5 रावपाचो. तिसरे दिसा एक दीस सोडून दुसरे दिसा म्हाजे धाकटे चेडूं येयले. चेडवाक सांगता तो 11:30 यो म्हणून. 11:30 येवन हांव कामार सराक सांगून तेणें म्हाका हाडून हांगासर पायलो सरान. 12 येयलो. 12 येवन 1 गेलो हांव थंय सरपंच पंचायतीन ना.
तेका महिला मंडळांच्या वांगडा आमी भोंवपाक कितें टायम म्हणून तेका आता हा, time तेका ना. सगळी फंक्शनां हे ते करपाक तेका टायम हांगा ह्यो सायनी मारपाक तेका टायम ना कित्याक हांगा तेका पयशे मेळना न्हू ते युनिटी मॉलाचे सायन मारून तेका करोडांनी मेळ्ळे म्हणून ताणें 24 वरां भितर सायन मारून दिला आनी ही तेका पयशे मेळना म्हणून तो सायनी मारिना हांगासर आता एक काम करता हे 1,500 आतां येतले पळय ते तेज्याच अकाउंटार घालून सोडटा आता डायरेक्ट कशें करपाचें हांवें कितें उरलां आयज आमी पंचायतीन येयला कित्याक ही पंचायत आमची गांवच्या लोकांची आनी हे सरपंच कोणा तिका निवडून कोण आमी आसता लोक आमची कामां करपाक आतां आमच्या रेगनान खुबशीं आहा इनकम सर्टिफिकेट 1 म्हयनो खंय लायलो तेका आतां गव्हर्मेंट आमचो बीजेपी सरकार सांगता कितें आमच्या पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन दिला तेंचे आमच्या गांवच्या लोकांचे कितें आहा ते बेगीचे डॉक्युमेंट दिवचे म्हणून कळ्ळें न्हू आनी हो आमचो सिनियर एका दोन हे पावण खंय तो हांगा बसोन गेलो सादी इनकम सर्टिफिकेट तुमी अशें आमच्या लोकांक सोतायता आं भायल्यांक हांगा येता रोखडे तुमी काडून दिता मरे आमकां कितें आमी नीज गोंयकार आमकां हे करता तुमी इनकम सादी सर्टिफिकेट लावन एक म्हयनो तूं कितें तुजी मिस्टेक जालो तूं तेन्ना सांग मरे नाल्यार कॉल कर तेका मेसेज कर तेका तुजें अशें जालां म्हणून हांगा बिल्डरां हेका लागून तुवें तूं सांगता मरे म्हयन्या भितर आपूण तेजी फायल दवरूं बिल्डरांक म्हयन्या भितर हें करून दिता मरे परमिशनां दिता युनिटी मॉलाक तुमी 24 वरांनी दिता आनी आमच्या लोकांक इनकम सादी इनकम ते कितें 1,500 येता तेका लागून इनकम ते येयल्ले तेंका लागून तुमी सोतायता आनी तूं अशें चिंतिनाका तूं आमकां सोतायता पळय जे गांवांत कितें पळय मेगा प्रो आनी कितें आमी सोदीन फुडें आसतले फाटीं रावचे ना तूं कितकोय आमकां हें कर आनी बायलांक कसो सोता तुका वोगी रावचे ना आमी आनी अशें न्हू ही म्हाका तशें न्हू हांवें आतां म्हाज्या तेजेर म्हाका 3 जाणांची नांवां मेळ्ळी व्हिडिओ कंप्लेन करतना 3 जाणांची नांवां मेन्शन आसा कंप्लेनीचेर व्हिडिओ कंप्लेन केला तितून आनी अशें आनी कितल्याच लोकांचे पळय पेंडींग आसा हांगा भितर आपूण आतां ती आई मेळ्ळी पळय ती सांगताली आतां ती सांगतली तुमकां तलाटी ना हें पंच ना आनी कितें ना फाल्यां यो पोरां यो कितें रे बाबा येवन येवन वयता आमकां पांय म्हाजे कडेन गाडी ना घरा नाका आनी पांयान वचून कदंबा रोडारसून चलोन येवंक जाय आनी चलोन वचोंक जाय आमकां हां कोणाची लिफ्ट मेळ्ळी जाल्यार आमी गेली नाल्यार आमी चलोनच पळय चलोन येवपाची पयर येयल्यार पयर म्हणटा तो ना 7 दिसांनी इन्कम दिवपाक जाय ती म्हयनो काडटा इन्कम दिवपाक आं कितें हांगा हें कितें चल्लां आं युनिटी मॉलाचे बरें फास्ट जाता आनी कसले बॅगां मेळटा ती रोखडी सगळी फास्ट जाता कामां आनी ही कामां फास्ट जायना ह्यो न्ही म्हाका जाय क्लॅरिफिकेशन कित्याक 1 म्हयनो पेंडींग दवरला आनी म्हाका क्लॅरिफिकेशन मेळ्ळ्या शिवाय पंचायत उगडीत करूंक दिवचें ना रेगनान म्हटलें तशें म्हयनो वयर काडलो इनकम आजून मेळोंक ना आनी आतां म्हणटा तो भितर दवरला पूण 1 म्हयनो डिले कित्याक जालो माधवान म्हटलें ते आमी नीज गोंयकारां आमकां स्वता येता म्हणजे तुमकां डेमोक्रेसीच कळना न्हू आमी पंचायत हाडला कित्याक आमची कामां जावंक जाय म्हणून ना बंद करया मरे आमची कामां जायना आमी टॅक्स पे करिना सकाळीं उठ्ठा सगळे साबण हे ते टिश्यू पेपर कितें सगळे टॅक्स पे करता आतां तोच पेमेंट कोण हिंगा स्टाफ आहा तोच तेंकां येता हिंगा इतली इनकम आहा हेंकां पेमेंट घालपाक पंचायतीचे तेजे विरुद्ध आमी रावतले ह्या पंचायतीची परिस्थिती आहा पळय आयसीयून पडलेली आहा ही कितें हेची स्थिती अशी जाल्या न्ही आनीक ते 7 दीस कितें तरी टिकपाची आहा ती कितें तितून तेजी परिस्थिती कितें जातली पळय तांकां खबर ना तांकां ती कितें जातली पळय ती कितें लोकांचे जे हाल करता पळय आतां दीस गरीब लोकांचे जे हाल करता पळय कितें हांकां कितें आतां तो कॅमेरा लायल्लो आसा पळय तो एक्सेस फक्त सरपंचाक आसा तो कोण येता कोण ना पळय तो पळयता आनी त्या हिशोबान तो आपल्यो गाडयो घेवन येता म्हणजे खंय ताका कळटा खंय गाडी येयल्ली आहा त्या गाडयेन बॅग आहा पळय तो रोकडो येता कित्याक तो एक्सेस फक्त ताका आहा आनी आमी जेन्ना RTI बीन घालून जर कितें मागत न्हू कितें तो म्हणटा हुंदरांनी खाल्लो वायर कितें आतां सुद्दां तो हांगासर जे आहा पळय आमी लोक जे आहा पळय तो थंयच्यान पळयतलो येवचो ना कळ्ळें न्ही कित्याक ह्या गरीब लोकांक म्हाका एक सर्टिफिकेट जी आहा पळय फाल्यां म्हटल्यार एका जी हें आहा पळय कितल्या दिसांनी खंयची वस्त दिवपाची न्हू हांकां ते सिटीजन चार्टर्स पंचायतीक न्हू कंपल्सरी करूंक जाय नाल्यार ताका पेनल्टी पडोंक जाय न्ही लास्ट टायम हांवें ग्रामसभेक हो विशय काडलेलो हेंची कार्य करपाची जी क्षमता आहा पळय ताका लिमीट आसता न्ही 5 दीस 7 दीस 10 दीस आतां हे म्हयनोभर जालें हेंच्यांनी कितें करपाचें म्हाका सांग म्हणजे हेंच्या पांय पडपाचें हेंच्यांनी बाबा तूं दिना जाल्यार म्हाका ते स्किमीक एप्लाय करूंक मेळना जाल्यार म्हणजे अशें जर जालें फाल्यां समजा रेजिडंट सर्टिफिकेटीचो जर आनी कसली इनकम सर्टिफिकेट गव्हर्मेंट जॉबाक जर येता म्हणजे हो डिसायड करतलो की तुवें एप्लाय करपाचें की ना तें कितें
ही परिस्थिती आहा हेची. पूण आतां कितें आहा फाटीं आमी गांवचो लोकांनी ताका माफ केल्लो न्ही बाबा आसूं आसूं म्हणून. पूण तें कितें आहा तेन्नाच ताका धडो सारको शिकोवंक जाय आसलो कळ्ळें न्ही. आनी आतां सुद्दां कितें आहा ताका धडो ताका तूं फाटीं आमी कितें जें केल्लें तेज्या विरुद्ध आतां पंचायतीक हेजी थंय आल्कोनाची जी बीन आहा पळय आल्कोनाची ती आतां रिजेक्ट केल्ली फायल परत प्रोजेक्ट पास जाल्लो आहा तो व्हडलो प्रोजेक्ट तो हेजे कडेन भगवती कडेन कितें ते रोखडेच पयले ताका 1 कोटी मागलेलो खंय आतां ते परत सेटलमेंट जावन खंय तो प्रोजेक्ट पास केल्लो आहा तो. आनी तोवूय बीन तो आतां हजार्डच झोनान आहा तो. कितें इतल्यो सगळे वायट गजाली ह्या हितून हे फक्त कितें करता पयशे घेता आनी जे खंय फायदो आहा न्ही थंयच सायनींग मारता. हांकां गांवचें अशें डेव्हलपमेंट कसो जातलो कितें ना कांयच पडलेलें ना. आनी हेंचे फक्त ते इव्हेंट्स करपाचे खरे प्रोग्राम करपाचे. आयज जर पळय जे 4-4.5 वर्सांनी गांवचो जो प्रोग्रेस आहा हो 0 जाल्लो आहा. पयलीं कितें हाडलें आहा पळय तेच्या पेक्षा पास जाल्लें आहा. आमचो तो गू संडास माती जो वयतात कचरो रस्त्यार येयल्लोच आहा. थंय आहा धारवाडकर कॉलनीन आहा ते घाण इतली जाल्ली आहा 4-4 लाख खंय ते म्हयन्याक कचऱ्याचे हितून स्पेंड करता. पण ताजो परिणाम जर पळयत न्हू तो 0 दिसता. आहा तसोच कचरो सगळो रस्त्यारूच आसता कितें. पूण आयज जर तेणें आमकां ही दिल्या बगर जशें की रेगनान म्हटलें न्ही आमी सुद्दां आयज पंचायत कशीच उखलून दिवचें ना तेंचें सर्टिफिकेट मेळ्ळ्या बगर. मारियानाचो नंबर आहा तुजे मारियानाने कोणाकडे महेशा कडेन आसूंक शकता न्ही. माझ्या आईची 1 महिनो जालो. कितले तरी लायवा ए पापा उलयता हा जायत ना मग तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.